पेडणेचे रस्ते मरणाचे सापळे झालेत। पेडणेकारांक खूपच त्रास करपाक लागल्यात। हे सगळे कंत्राटदाराची बाबत कामा आणि घाळपणाक लागून जाता अशें म्हणपाक कसलीच हरकत ना। पारशे वाठारांतल्या रस्त्याचोय भोयो जाल्यात। गटारां पुरिल्ल्यान रस्त्यार उदक व्हांवता। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। फाटल्यान दिसता तो रस्तो आता रस्तो काय उदकांतल्यान वाट आहा ती कळना। ही आता उदकांतल्यान वाट आसा काय रस्तो हे सोदून काडून येवचें पडटा। कारण जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे काम केलां तेतून सगळे केबल घालून सगळे जे गटर आहा ते पुरयल्ले आसा आणि पुरयल्ल्या कारणान गटर पुरयल्ल्या कारणान ही परिस्थिती सगळ्या रस्त्यांक जाल्लेली आसा। आणि सरकाराचें एक धोरण आहा की एक गटर सिस्टम केन्नाच काडून उडयल्लेली आसा आणि गटर नसल्या कारणान हे रस्त्या वयल्यान सगळ्या रस्त्याचेर खंय वचा तुमी अख्ख्या गोंयांत अख्ख्या पेडण्यान आमच्या हीच परिस्थिती सगळ्या हेचेर आसा। आणि अशेंच जर रावले जाल्यार कोणूय जर हेच्या भायर जर गाडी काडली जाल्यार भितर येवपाची ना इतली हें केल्लेली आसा की कशीच गाडी भायर काडलेली भितर येवची ना, रस्त्याचेर कशीच येवची ना। गोवा 365 खातीर पेडण्याच्यान संदीप कामुलकर। ह्यो गाडयो पळयात कश्यो आणि रस्त्याचेर उदक कशें चालू आसा तें हेतूंतल्यान कशी गाडी चलोवपाची तें कळना। आणि जो तो अदमासान गाडी चलयता आणि आमच्या सरकाराचे सांगपाचें म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाय जे केबल घातलेले आसा तेका लागून ही परिस्थिती उद्भवल्ली आसा। सगळ्या थंय तशें जाल्लेलें आसा। आतां गाडी जर भायर काडली जाल्यार ती परती रस्त्यार काय येवपाची ना। अशा परिस्थितीन हे गाडयो अदमासान लोक चलयता आणि ट्रेजेडी जावपाक कारण सरकार आमचे आणि डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी पीडब्ल्यूडी तर केन्ना पळयत ना हांगा कितें जालां तें हे चालूच आसा अशें। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।